समाजा भितर फूट घालपी शक्ती गोंयांतय तकली वयर काडूंक लागल्या। गोंयकारांनी एकठांय येवन तांकां हरोवपाची गरज। इस्टराच्या संदेशान आज बिशपाचो उलो। चांदोर डबल ट्रॅकिंग आड रेल्वेच्या रुळाचेर केल्ल्या आंदोलनात 5 आरोपींचेर आरोपपत्र। 15 जूनाक फुडली सुनावणी। आरोपी म्हणटा सरकार करता सिलेक्टिव्हली टार्गेट। गोंयकार नॉन गोंयकार वागांचेर विश्वजिताच्या दाव्या उपरांत सोशल मिडियाचेर मिम्साचो पावस। गोंयकारांनी काडली क्रिएटिव्हिटीची करड। वाघाच्या प्रकरणात कोण उलयता ताका उलोवंक दी, फरक पडना म्हणटा राणा मंत्री विश्वजीत। एक्टिव्हिस्ट एनजीओच्या सल्ल्याची गरज ना, गोंयाक वाघ वाठार नाका। खासदार श्रीपाद भाऊच्या वक्तव्यान बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष बेजार म्हणटा लोकसभा लढूंक हांव इत्सूक ना। वेंचणुकेक 2 वर्सां आसतना भाऊन अशें वक्तव्य करप अयोग्य। दोन 2001 GCA टिकेट स्कॅम केस आसा तशी कवळपाची चिन्ह। मडगांव कोर्टान साक्षीदारांची जबानी घेवपाची प्रक्रिया केली बंद। आणि सांखळे मतदारसंघात खणबंदीन पिडिताच्या आत्महत्येक लागून मुख्यमंत्र्याचे अपयश एक्सपोज। मायनिंग फ्रंटाची टिका, ही ऑक्शनाक दिल्या स्टे आड हस्तक्षेप याचिका।